what a surprise. नाही गो अशी मेळचे आयलेलो कसं जाता पळय वी आर इन द सेम ओ राईट सॉरी हांव तुका पळयला You didn't notice me, man. Okay. नाही हांव तिगेले कडेन पळयता कसं जाता पळय कसं सांगतशें आमगे एकच सोसायटीत तर राबतात आनी अशी मेळच्या जायना गुड दॅट टुडे आय एम मीटिंग बोथ ऑफ Yeah, very good. आनी म्हाका येवचें एक स्पेशल कारण आसा I am organizing a big Christmas party and New Year party. So I have come to invite you. कसं म्हणतात ते? Fine. But I think that's why you called me last week. तू म्हणाल पण ड्रेस वाला तुका कोण आज Santa Claus ड्रेस तू कोण Santa Claus कोण म्हाका तुमकां सिक्रेट सांगचें नाशिल्लें पण हांव लेखता सा ह्या टायमाक हांव Santa Claus जाता अरे शब्द तो Santa Claus शब्द तो कीप इट सिक्रेट तुम्ही येतच न्ही We always keep secrets, don't worry. तू म्हणतेच म्हणतस हांव तसं नाही आणि कसं चल्ला तुमगेलें तें जालें पूण म्हाका चिकी शॉक दिसता तूं कसो दवरलो हे नाही गो हे हें भगवत गीता बुक हागेली एक स्टोरी आसा कसं जालें हांव आतां येता आशिल्लो आणि तू सिग्नलार तुम्ही पळयता न्ही कसन कसन विचार आपता ती तो एक फॉरेनर आयलो आणि तो म्हणालो की हे विल यू टेक दिस गीता भगवत गीता हांव सरप्राईज जालो म्हटलें अशें कसं नाही आणि पळय तो सांगता आशिल्लो इम्पॉर्टन्स ऑफ हिंदू कल्चर म्हाका जर अशें विंगड आशिल्लें केलें पण बाप गो हुना भितर हांगा थंय फिरता ती ते तर हांव म्हणलें घेवन सोडता एक बूक कसं जाता And you know my nature. I like to help people. म्हाका हेल्प करची आवडटा तितले ताका हेल्प जातली अशी हांव म्हणटा आशिल्लो म्हणून म्हटलें वचचो घेवन सोड हेल्प जाता म्हणून ताका तें करेक्ट धनंजय तुगेलें एकदम हेल्पफुल नेचर करेक्ट पूण तुका एक इंग्लिशान एक ग्याद आसा चॅरिटी बिगिन्स एट होम सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प आयकलें की तेशी ऐकला गो कळना म्हाका कसं म्हणटास पण ऍक्च्युली सांगचें वायट लेखू नका धनंजय वायट नो प्रॉब्लेम तर तुकोच मुगेल नेचर फ्रँक नेचर ट्रुथफुल सिन्सियर ऑन द फेस कळ्ळें ना तू सांग काय प्रॉब्लेम ना एक मराठीन एक ग्याद आसा मराठी कळटा की तुमकां कळटा थोडे थोडे कळटा कळना कळना जाल्यार म्हाका निमगे हांव एक्सप्लेन करच्या रेडी आसा कळ्ळें हय मराठीन एक ग्याद आस की लोका सांगेत ब्रह्मज्ञान स्वता कोरडे पाशाण तशी नाही गो बिका म्हाका गोतू आसा सोसायटी भितर देवाले तू चड करतस हांव लेखला तुगेले यूज जातले आणि हांव खरें सांगल्यार न्ही तुमकां पार्टीक इन्वायट करचे आयला पळय हांगा आयला आय वॉन्ट यू बोथ ऑफ यू टू जॉयन थँक्यू धनंजय मागोतच तूं एकदम हार्ड वर्क आनी करतार आसा थँक्यू मना वायट लेखू नका हांव त्या करेक्ट पूण हांव म्हाका येवचें जाय आशिल्लें मना संकोच कर नाका सांग ह्या ना जाल्यार कितें सांग इथं याना म्हळ्यार पळय सान लकून एक म्हळ्यार फॅक्ट सांगता हांव सान आसतना जॉयंट फॅमिलीन व्हड जालेली बापो मा आज्जा बाप्पा पाची आमी सगळीं जाण आशिल्लीं आनी थंय आमकां सान लकून एकदम आमगेली हिंदू इंडियन फिलॉसॉफी हिंदू संस्कृती प्रमाण आमकां वाडयलेलें कळ्ळें आमी एवरी परब आमी सेलिब्रेट करचे आशिल्ले भारी लायक सेलिब्रेट करचे आशिल्ले एवरी परब कळ्ळें आमी त्या सेलिब्रेट करचे आशिल्ले कसले सेलिब्रेट करचे आशिल्ले बापू मन आमकां सविस्तर सांगचे आशिल्ले आनी सांग ताजी ओटूची बापू मान पाचशेन आम्मान सकणान वेळ न्हू कसं रुची खावची करची आशिल्ली गो तसवें करेक्ट आतांची कसं न्यायची गत संक्रांती करेक्ट संक्रांतीक तिळगूळ करचे आशिल्ले लायक जेवण करचे आशिल्ले एब्सोल्युटली आतां पळोवचें गेल्यार त्या सकड आमगेलें खाण जेवण आमगेलें डेकोरेशन आमगेलें कायट फ्लायींग ते सकड आतां सांगता की सायन्स
प्रूवन करेक्ट म्हणून गोतच वे तुमकां ऍक्च्युली ते सायंटिफिक म्हणटाना प्रूवन करेक्ट उर्मिला धनंजय म्हाका एवढं कसं येता आमी सान आसतना मेंदू रजन गांवां वतली नव्हे तेन्ना जोर विंचू गुडगुडू पावस येता म्हणटाना आमगे मामा माराणी पुरा लोखंडाची पुरा पळय कायलो तो दवलो ते पुरो भायर उडोवचे तर आमी कसो लेका म्हूण लेखची आशिल्ल्या तर म्हगेले मामा म्हणाली न्ही त्या केल्यार पळय आमगे घरा वायट जायना मागीर आमकां कळ्ळें सायंटिफीक रिजन म्हळ्यार ते लायटनींग विंचू येताना एब्सॉर्ब करता सो तांगेलें ज्ञान आतां आनी विंगड रितीन आमकां दिवचें आशिल्लें सो दॅट सायंटिफीक म्हाका कळटा ते सायंटिफीक रिजन एक आणि सेकंड म्हळ्यार एकदम त्या सकल एज एप्रोप्रिएट बापू मनाने आज्यान कसं करका त्या तांगेले चेडून कसं करका त्या तांगेले ते रंगोली म्हणी या म्हणी ते एकदम कसं एक नमुने गमत आशिल्ले पळय आणि म्हाका पळय त्या गमतीन तुजी मिगेल मन रमता म्हूण ह्या सकट पळय ह्या सकट म्हाका कांयच ना आणि आमी आमगेर आसतना हांव म्हणजे आमगेर आसतना आमी सोण भाईच्या दवका तुका ते एकच एक आनीक एक आज मस्त याद येता नाही असं गो तशें बरें सांगता असं ऐकू काय उर्मिला सांग तू सांग म्हाका काही राग लेख ना म्हाका मस्त इंटरेस्टिंग जातलें जायचें गेलें सांगचें हां आमगेर पळय चिंतलें डियर हरिण कितें चितलाल्या बेमलेन तू कस्तुरी असता कळ्ळें परबोल कस्तुरी कळ्ळें पाप मांद्र तिका गोत ना कितें बेमलेन तुजी कस्तुरी म्हणू रानभर धांवतर आसता पोरबोल खंय तुलें येता म्हूण शुद्ध चॅक आमगेल पळय इंडियन फिलॉसॉफर्स इंडियन्स आमी सकल संस्कृत सोण आमगेल हीची अवस्था जाली आमी आमगे सकल सोणू खंय मेळटा खंय गंमत करूं मेळटा खंय मजा करूं मेळटा त्या सकल ताजे मागशी आमी धांवतर आसची कितें चंदून एक्सप्लेन केलें पळय नायस तशी नाही गो उर्मिला हांव कसं लेखता आमी करतच पण हे नवीन जनरेशनीन कर का न्ही आतां म्हाका यू नो न्हू माय एल्डर सन इज इन USA तो थंय आतां तो थंय तागेले तशी करता क्रिसमस आनी आमी कसं करचें आमकां शिकोवचें जायना तांकां ते आनी यंग जनरेशन आयकनात गो शोभा खरें सांगता तशें धनंजय हांगा तुजो चुकता तांणी नवं जनरेशन करना म्हळ्यार चूक ही तांगेली न्ही आमगेली हाजे विशीं कसली ज्ञान की म्हूण आज कसं न्ही उर्मिला चुकी अन्नाली असल्या सांगून सोडी तुम्ही मिगेल मस्कर करता जोडला काल येऊन म्हणून ताण कसं सांगला कोण एक व्हड सायकॉलॉजिस्ट बिहेवियरल सायकॉलॉजिस्ट कळवाय युएसचे काल येऊन आणि सांगला कळवाय की देर आर नो प्रॉब्लेम चिल्ड्रन ओनली प्रॉब्लेम पेरेंट्स धनंजय असं म्हणटा मागेली मिस्टेक जाला मग ओके हांव एग्री करता पण आमची केल ज्ञान येता मराठी ज्ञान येता आता इंग्लिश ज्ञान येता एनीवे पॉइंट इज प्रूवन की यू आर एट फॉल्ट इफ तुका चेल्लो अगर कसले कर न्ही म्हूण जाल्यार तूं थंय स्ट्रिक्ट जावका ओके कसं करता आय एक्सेप्ट ओके मागीर मिस्टेक जातच मिस्टेक म्हणून तशें दाखोवन दिना हांव एक जनरल सांगचें कित्याक आमी आमगे चेडूआंक ज्ञान मार्ग करेक्ट आमी दिवका आमी सांगतना तांकां कोण सांगतलें आतां जॉयंट फॅमिली ना सगळ्यांक एक दोन 3 चेडू ताच्या पयस फूड पडे 7, 8, 10 चेडू अशी तेंची एक दुसरे सांबाळून घेवच्याक सांगच्याक आमी सांगचें म्हणून कळ्ळें पण मिगेले धुवे वर्केन लंडना वचून शिकिली थंय तीन राबताना एक युरोपियन वाडीक केली तीन थंय वाडीक केली वय मात हांव कसं लेखल्या ती थंय आसा युरोपियन वाडीक पूण हांगा घेवन तिका आमगेल कल्चर तिगे रूट्स पण रूट्स स्ट्रॉंग आसता रूट्स ताका इंट्रोड्यूस रिइंट्रोड्यूस करच्याक हांव ना तूं खबर न्हू गो आतां मरमटान तूं साणपणां वाडीक कोर न्हू साणपणां सत्यनारायण व्रत कोर न्हू चंदूकोन बसकारून ताका पितांबरान सकळ यथा प्रकार हांव करयले करेक्ट हांव धनंजय हांव चमकलें तिगेल जावं युरोपियन कितले चंदूकोन तो स्तोत्र आयकत आशिल्लो मिनींग बीन घेत आशिल्लो आनी आमगेले भटमा म्हणल्यार मस्त पुरो ज्ञान घेतलें आतां
ते उर्मिलान ताका सांगिल्लें मी पुरो आमगेले धर्म कळना माय आनी ताणें एक्सेप्ट केलें. फॉरेनर जावन ताणें एक्सेप्ट करतना तुगेले पुताक तूं कित्याक समजूतराचें नज जावं कळतं सगळं शोभा आणि उर्मिला तुम्ही कसं म्हणता समटायम आय थिंक आमगेली मिस्टेक जात आसता म्हगेली मिस्टेक जात आसता तर तू सांग कसं करचें हांव पण हांव कसं म्हणटा तसलें ह्या बूक मिगेल ऑलरेडी आसा मेगेले येस हा आमी भगवत गीता एज इट इज क्लास आमी दोगांय जॉइन केला आमी वन्स अ वीक वताची वय हा ताणे श्लोक बाय श्लोक भारी लायक एक्सप्लेन करता पळय तूं वाजी आनी तुका टायम असल्यार पळय एक टायम काडी आमगेले कोणाले टायम ना टायम काडी आनी आमगेले क्लास जॉइन करना वय आणि मस्त फ्लेक्सिबल आसा मस्त फ्लेक्सिबल आहे तू सकाळी दनपारा सांजे रात्री ऑफलाईन ऑनलाईन तू जाय आशिल्ली तशी तू जॉइन कर येत क्लास जॉइन कर तू करेक्ट हांव कसं करता रीड करचें ट्राय करता आणि कसं जालें रे ना ना तुमी कश्ट आसा स्टार्टिंगाक तू पण तांणी पळय चंद करून आमकां एक्सप्लेन करता आमकां कळची तशी आनी एक एक वर्सा भितरी लेयर्स मस्त आसा सो इट इज बेटर की आमी नो कोणाला शिकल्या शिकायची म्हाका नाही नाही हांव करता आय थिंक दॅट्स द बेस्ट वे आता G20 चालू आसा आता ही G20 काही दुकान आयले अरे आता सगळी वर्ल्ड लोक डेलिगेट्स फॉरेन आमगे मुंबई दिल्ली थंय सकट आयले G20 ताजी तुम्ही सांगा जी ताजी अंडरलाईन बाय लाईन कसं नाही हां हांव इतले आशिल्लो हांव बिझी आशिल्लो असं तूच सांग गो उर्मिला तुका इतलें नॉलेज आसा वसुदेव कुटुंबकम म्हळ्यार कसं आनी हे हा म्हळ्यार कसं नाही ही विश्वची माझं घर या आमगे विश्वाची आमगेल इंडिया आमगेल भारत आमगेल घर सकणाक वेलकम सांगा कळवा त्या भायल्यान ते म्हूण सकट जग वरके ना आमगेल इंडियन फिलॉसॉफी हिंदू संस्कृती का रिइंट्रोड्यूस जाता आसा येस करेक्ट राईट टाइम उलयता कितले वेळ गेलो अच्छा धनंजय वन मोर थिंग देन आता सिन्स तू तुम्ही तरी केला न्हय ह्या पटी फर्स्ट टाइम आमगे सोसायटी तू अरेंज करी की आमगे संक्रांती केक गेट टुगेदर प्रॉमिसिंग यू हांव करता लेट्स डू इट संक्रांती मागीर संसार पाडवी येता आणि चंदूक जाय जाल्यार कायट फ्लायिंग येता बऱ्या गुड आयडिया सजेशन हे बाय अशी मेळ्यार फायदो जाता येस करेक्ट आता लेट जाता सांग थँक्यू मांद्रा तू आई निमित्त पण आमदार किती गमत येतं उर्मिला कॉफी हो आणि आणि कप पेण्याची निघेल्या बोनस असतं चलो चलो ओके एक असं हांव केन्ना पण पळयता उर्मिला काय हांगा आयल्यार न्ही लायक खावच्या नवीन मेळटा आणि नवीन कसन पुढे शिकून वच्चा मेळटा आणि हे बरें आसा आणि तू 3 घेवन शिकला वय ओके चलो येता कॉफी हाडटा न्ही हाड ओके ऑफकोर्स हाडटा हा हा म्हाका तुमी खंडीत तुळशीयाची ह्या सांज स्क्रिप्ट आमी तुमगे खातीर केला ते तुमकां कशी लागल्या म्हणून ह्या स्क्रिप्टाचे डायरेक्टर आणि स्क्रिप्ट रायटर धनंजय शानबाग आणि मिगेल वोटू मिगेल टीममेट शोभा भट हे सान आमी तुमकां इंट्रोड्यूस करचें आमगेल इंडियन फिलॉसॉफी आमगेल आमचेगेल कल्चर आमगेल हिंदू कल्चर हे आमगेल सान प्रयत्न आसा तुमी तुमकां कशी लागल्या तुमगेल हाजे वयर कसन अभिप्राय आमकां कॉमेंट बॉक्सान तूं खंडीत तिळशियाची आमी आनी तूं कसन आयकूंका या मागीर तिळशियाची आमगे डायरेक्टर स्क्रिप्ट रायटर धनंजय शानबाग टीममेट शोभा भट आनी हांव अशी मस्त सकट सान्न तुमगे खातीर खंडीत घेवन येतलेची ओके थँक्यू हॅपी न्यू इयर आज तुमकां नुसतं न्यू इयर ग्रिटिंग्स दिवच्याक मात्र आयल्या आनी एक म्हाका तसं न्यू इयर म्हणले तुमी सकाळा आनी कितले रेजोल्युशन्स घेतला म्हणून कळवाय मिगेल ऑल द बेस्ट विशीज की तुमगे हें सकट रेजोल्युशन
एकदम सक्सेसफुल जावो आणि फुल 2023 एंड ते कॅरी आउट करच्याक तुमकां मस्त शक्ती येवो. आनीक एक तुमगेल वरीची हांव एक खंडीत रेझोल्युशन घेतला म्हळ्यार म्हगेल चॅनला थ्रू तुमकां मस्त मस्त लायक गम्मत फन फिल्ड एपिसोड्स तुमगेल खातीर घेवन येता. म्हगेल टीम रेडी आसा, धनंजय शानबाग आनी शोभा भट्ट. आमी हाजे विशीं मस्त काम करतर आसाची. अँड लॉट्स ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स स्पेशली फॉर यू. ओके, आर यू रेडी टू रॉक इन 2023? थँक यू.